इलेक्शनाक 15 दीस आसतना काँग्रेसीन पणजे प्रचाराचो नाल्ल फोडलो। गिरीश चोडणकरान पणजे पोटवेंचणुकेची तयारी नेटान सुरू केली। आयतारा मिरामार बाबूसाहेब बांदोडकराच्या समाधीक आर्गां ओपून ताणें वेंचणुकेच्या प्रचाराक सुरू केलो। मिरामार सरकारान केल्ल्या सव्या काझिनो वेसलाच्या कांडाचो निषेध करून गिरीश कार्यकर्त्यांक घेवन भायर सरला। पणजेची कॅम्पेन आनी कॅम्पेनीचो आमचो मेन फोकस आसतलो हाऊस टू हाऊस। आयज ही एक पणजेचे एक टोकार आमी आसाक जेंच्यान स्टार्ट जाता आनीक आयज समुद्रा किनारी साकून एक वेगळे तरेन आयचो प्रचार आमी सुरू करतात। खुबशे जाणांचे पणजेकारांचे आमकां मागणें येयलें की तुमी प्रचार सुरू करता आसतना एक प्रचार असो जाग्यार सुरू करात की ह्या सरकारान जी एडमिनिस्ट्रेशन आसा, ह्या सरकाराचें जें करप्शन आसा त्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक दिसोनी आनी त्या पळोवन म्हाका दिसता गोंयचो एक प्रचाराक म्हणजे लोकांक एक आकर्शीत जातले पणजेच्या लोकांक की पणजेचो विकास खंय पावल्लो आसा, पणजे मुखार वयता काय पणजे फाटल्यान वयता। हे फाटली तर बोट जी बुडलेली आसा, जी बोट कासिनोची बोट जी बंद आसा, म्हणजे कॅप्टन ऑफ पोर्टाक हें बंद केलें तरी आसतना ही बोट भितर सरली। आयज एक उमेदवार जो म्हणून आमकां दिल्लो आसा, जो प्रामाणीक लॉयल काँग्रेसमॅन म्हणटा असो, ज्याने सदीस जे ज्वलंत इश्यू आसात, जे गोंयाक जो अन्याय घडटा तेजेर आवाज सद्या उठयल्लो आसा। काँग्रेसी भितर निश्ठावंत रावन तेणें काम केल्लें आसा। जे यूथ प्रेसिडेंट आसतना सुद्दां तेणें आख्खी गोंयभर त्या टायमाक सुद्दां सरकाराच्या विरुद्ध लढो दिल्लो आसा आनी तेजे उपरांत आतां सुद्दां AICC सेक्रेटरी जाले उपरांत सुद्दां ते टायम टू टायम जे गोंयकारांचे अन्याय घडटात, जे वायट गजाली घडटात ते सदीस फुडें सरले आसात आवाज करपाक। 111 न्हंयो गेल्या वर्साक BJP सरकारान नॅशनलायज करून आपल्या हातांत घेतल्यो। इमॅजीन 111 न्हंयो आपल्या हातांत घेतल्यो। त्या न्हंयेचो वेव्हार आपल्याक जाय तशें करपाक जाय आसलें आनी जर तर तांकां आतां तातल्यो खंयच्यो 6 गोंयच्यो सांगता हांव, चापोरा, कुंभारजुवा, मांडवी, म्हापसा, साल आनी जुवारी। इतले मजगती महिला काँग्रेसीन मांडवीची पुजा केली। न्हंयत हळद कुकूम घालून तिका राखपाचें उतर काँग्रेसीन दिलां। मांडवी साल्वार जातली जाल्यार खंय गिरीशा सारखेलो मनीस जाय। तो एक गोंयकार, तो गोंयचो, तो गोंयकारा खातीर झगडटा, गोंयकारा खातीर आपलो आवाज काडटा आनी समज मडकोचो जाल्यार पर्रीकर देखून खंयचो, पर्रीकर मोयरा म्हापशेचो, पाराचो, तो न्ही मडगांवचो। बाबू असगांवकर खंयचो, बाबू असगांवकर पेडण्याचो, तो पणजेचो न्ही। तुम्ही जशें ताका चान्स दिल्लो तो कांय करपाक पावना 25 वर्सां। एक चान्स आमच्या उमेदवाराक बाब गिरीशाक दियात। ह्या नदी मुखार आमी उतर दिता की कितें आसल्यार आमी पणजे लोकांचो, पणजेकारांचो उपकार विसरपाना। क्लीन मनीस तुमच्या मुखार काँग्रेसीन हाडलेलो आसा, तेका तुमी वोट करून आनी स्पेशली हांव सगळे महिला आसा तेंच्या कडेन मागता, यूथ आसा तेंच्या कडेन मागता की तुमी भायर सरून हो जो आमचो क्लीन कॅन्डिडेट आसा काँग्रेसचो तेका निवडून दिवन पणजेचो खरो डेव्हलपमेंट आसा तो करपाचो आनी हे मांडवीचें आमी रक्षण करपा खातीर आमी सदांच आसतले अशें हांव जाहीर करतां। BJPच्या दत्तप्रसाद नायकान काँग्रेसीच्या पुजेविशीं उलयतना थोमणो मारलो। कितें फकाणां चल्ल्या हेंच समजना, म्हणजे एक नवटंकी म्हणटा तें तसलें म्हाका दिसता चल्ल्या। म्हाका दिसता तांच्यांनी सगळ्यांत पयलीं पुजा करपाची गरज आसा लुइजीन फालेरोची आनी रवी नायकाची। सगळ्यांक खबर आहा की हांच्यांनी कसिनो गोंयान हाडल्या, काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आशिल्लो आनी आमकां अनवॉन्टेड आमच्या पार्टेक, आमच्या लिडरांक भितर ड्रॅग करपाचो प्रयत्न काँग्रेस पार्टीचो चलिल्लो आसा। लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा म्हूण पर्रीकार उलयलो। See, though a lot of people tell me that a bypoll is comfortably placed in my favor, I am taking this opportunity to approach every voter, meet them. Depending on situation, I go to the colonies where people gather and I interact with them, just like the one you saw now. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। मिड डे मील इस्कॉनाच्या अक्षय पात्रा वरवीं चलोवपाचो प्रस्ताव सरकारा कडेन पाविल्ल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप काचाबूल जाल्यात। गोंयभरच्या 60 ग्रुपांची आयतारा परवरे ताकतिकेची मिटींग जाली। सरकारा कडेन अक्षय पात्रान गाडयो, किचन सेटअप आनी त्या शिवाय उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत सुवात मागल्या। त्या परस सरकारान सेल्फ हेल्प ग्रुपांक पयशे वाडोवन दिवचे। 2 रुपया वाडोवन दिल्यार तोच मेनू दिवपाची तांची तयारी।
गोयचे 105 ग्रुप सध्या स्कुलांनी ही स्कीम चलयतात. पण अजून ताजेर कांय डिसिजन आमी करूंक ना. उरता प्रश्न 105 सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा. म्हजें एकूच म्हणणें आहा, जे खावपाक मेळटा पळय ताजी क्वॉलिटी सारकी आसूंक जाय आनी हायजीन बरें आसूंक जाय. दिस इज द ओन्ली टू रिक्वायरमेंट. त्यामुळे तूं चिंता करूं नाका. आमी वी आर ऑल्सो ट्रायींग टू इंट्रोड्यूस सरप्राईज चॅक्स वेर दे कूक. अक्षय पात्राचें नांव घेतकूच क्वॉलिटीन इम्प्रुवमेंट भरपूर आयलें नांवूच घेतकूच. दो वी हॅव नॉट टेकन एनी डिसिजन, वी वॉन्ट टू एन्श्युअर दॅट देअर फूड क्वॉलिटी इम्प्रूव्स. मुख्यमंत्री परिकरान विधानसभेत हो प्रस्ताव काढलो आणि सेल्फ हेल्प ग्रुपांचेर कलकल. अक्षय पात्राचे मिलाचे दर्जाविशीं प्रस्नूच ना. हे सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री दिवन मेकळो जाला. गोयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो विचार जातलो म्हूण ताणें म्हणला खरें, पूण तितल्याचेर ग्रुपांक थाकाय ना. आयतारा 60 ग्रुपांची परवरे ताकतिकेची मिटींग जाली. ते म्हणटा सब कॉन्ट्रॅक्ट दिला. आमचे सदांच मागणे डायरेक्टरा कडेन आसताले की सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता सर तुमी काडा, तुमी ताका टर्मिनेट करा आनी बाकीचे कोण बरें दिता तांकां दिया. एकट्या खातीर आमकां सगळ्यांक एकूच तागडेन जोखपाचें न्ही गव्हर्मेंटान. 70 बेडणी अशी तालुका आनी त्याच्यात आमकां भुरगीं कमी आसता. एका शाळेंत 5 भुरगीं 6 भुरगीं 7 भुरगीं अशी आसता आनी आमकां इतके ट्रान्सपोर्ट लागता की ते सायडीन आतां ह्या पावसान न्ही गाडी सुद्दां वचना. तरी आमी इतके प्रयत्न करून वयता. ते बी तुमी मातशे ट्रान्सपोर्टाचे बी दिले न्ही जाल्यार आमकां हेल्प जातली. 105 सेल्फ हेल्प ग्रुप सध्या मिड डे मील चलयतात. अक्षय पात्र खंय सरकारा कडेन गाडयो, किचन असले इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सुवात मागता. ग्रुप ते परस 2 रुपया मायस दिल्यार अक्षय पात्र दिता ती तोच मेनू दितात. साचेर तांकां सबसिडी आसा जाल्यार आमकां कित्याक सबसिडी ना. आमकां 2005च्यान चल्लां हें. तेन्नाच्यान अशें म्हणून दाखयतात की आमकां ते शिजोवपाक तो पयसो दिता. पयलीं 3 रुपया दिताले ते शिजोवपाक जे तांदूळ दिता ते. गव्हर्मेंट फक्त तांदूळ दिलो, भितर ताका गॅस लागता शिजोवपाक. गॅस आसा, भितर सामान घालूंक जाय, तेल आसा, सगळें आसा. ते खंयच्यान येतलें? ते 6 रुपयान आनी 4 रुपयान जाता. ट्रान्सपोर्ट आसा, ताका सप्लाय करपाक ट्रान्सपोर्ट आसा. आतां ताका अक्षय पात्राक ते दिवपाक रेडी आसा गाडगी. ट्रान्सपोर्ट पासून ते गव्हर्मेंट दिता. जाल्यार आमकां कित्याक हेजेर दिवंक ना इतलो तेप? आमी हो मेनू दिवपाक तयार आसा. जो रोटी सब्जी 3 दीस सांगल्या, मागीर सांबार रायस म्हटल्यार तेजेर आमी कितें वेज पुलाव केला आनी तिसरी इडली सांबार हे आमी दिवपाक तयार आसा. गुजरात सारकी स्टेटीन समज येदी व्हडली स्टेट तितून तो सेल्फ हेल्प ग्रुप दिवंक शकता जाल्यार हितून गोवा येदीशी आमची स्टेट तितून आमकां भायलो मनीस कित्याक जावो? आमकां हें नाका. आमचो एम्प्लॉयमेंट काडून घेवचो न्ही. जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान आमकां ट्रेनींग दिवची ही आमची विनंती. सांगपाचें अशें आसा की आमची बिलां टायमार म्हयन्याच्या म्हयन्याक तुमी पास करा. 6 म्हयने बिलां मेळना म्हणटकूच तेजेर ऑटोमॅटीक त्या हेजेर परिणाम जाता. हे तूं कोणूच डिस्कस करना. कितें म्हणटा आमकां केन्ना अजून मेरेन बाबा मंथली बिलां मेळटा अशी ना. 3 महिने 4 महिने आमी इतले 6 महिने लास्ट इयर 6 महिने म्हणटा आमी आमचे गोल्ड दवरता आनी स्कीम चलयता. आनी हे इतलीं वर्सां चलोवन आमी तुमची स्कीम चलयली ना हे फुटूंक ना जाल्यार आमकां हो आतां हो सिला दिवपाचो. आमी आमचे गोल्ड पासून दवरून चलयली तुमची स्कीम आनी इंट्रस्ट वयता तितून आमचो मंथली इंट्रस्ट दिवचो पडला ना. 10,000-20,000 गेले मागीर कितें हितून उरतलें? आणि आमची गोंयची भुरगीं ही आमचीच भुरगीं अशी आमी अजून पर्यंत मानीत आसा आनी ह्यान फुडें बी तशीच आसतली. आमी आमच्या भुरग्यां सारके तांकां आज मिड डे मील सप्लाय करता आनी ह्या मिड डे मिलान आमकां आमच्या सीएमान आनी बाकीच्या मिनिस्टर आमदारांनी सहकार्य करचे. इस्कॉनाचे अक्षय पात्र कितल्याशाच राज्यांनी बरेपैकी ही स्कीम चलयता. तांचो सर्व्हिस स्टँडर्डूय बरो. सरकारान अजून तरी अक्षय पात्राचो निर्णय घेतिल्लो ना. मात फुडें फाटी सरकार कोंत्रात बदलचो ना हाची खात्री दिवं नजो. क्वॉलिटी मॉनिटरिंगाची जबाबदारी पीटीएचेर घालून सरकार सध्या दीस धुकलता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि विजय सुभाष खुटवळकार. घेऊया एक ब्रेक.